regulation of structures in private lands which were so illegal पयलीं स्वताच्या लँडान घर बांदिल्लें लीगल नाशिल्लें म्हूण कायदो काडिल्लो 2016 कायदो काडटकर वी वर नॉट एबल टू मूव इट देर वर लॉट ऑफ पीपल हू डिमांडेड that the day be extended, so dates were extended. मागीर असेंब्लीन आमदारांनी मांडलें की तांकां आनी डेट एक्सटेंशन जाय सगळीं एप्लिकेशनां घेतली and after taking all the applications simultaneously all the deputy collectors with their teams have done the scrutiny including other departments which were involved. आज आमी पहिले set of people who fees have been paid तांकां रेग्युलरायजेशनाच्या तर्फेन तांकां ऑर्डर दिल्ल्यो आसा and ती ऑर्डर will allow them to regularize their structures as per the act. वो एक्ट इम्प्लिमेंट करून हाडपा खातीर आय थिंक ऑल द डिपार्टमेंट पीपल हॅव पूट फ्रॉम द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट टू कलेक्टर नॉर्थ कलेक्टर साउथ देन डेप्युटी कलेक्टर्स मामलतदार्स एंड द टीम्स हॅव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू एन्श्योर that we are able to implement the act today. A token certificates have been given and we will ensure that as the things get cleared at the respective deputy collector offices, further smaller functions will be held where certificates will be handed over. हे सगळे करता आसतना सरकाराक सर्वसामान्य लोकांचे पडला म्हणून काम करता आणि काम करता आसतना एक एक्ट जो तांचे खातीर काडिल्लो ते खऱ्या अर्थान आज आमी सुरवात केल्ली आसा आमकां सगळ्यांक आनंद जालाच. जवळ जवळ नॉर्थ गोवान 3290 सुमार, साऊथ गोवान 4200 सुमार, सो जवळ जवळ 7,500 रुपया एप्लिकेशन आशिल्ली. 7,500 जितली गव्हर्मेंट लँडान आसा जितली कुमुदादीन आसा ती सगळी डिस्पोज भायर काडिल्ली आसा, रिजेक्ट केल्ली आसा. जितली एग्रीकल्चर लँडान आसा जितली खाजनान आसा CRZन आसा ती रिजेक्ट केल्ली आसा. जी आमची केसीस आसा वेर लँड इज अवेलेबल एंड इज बिल्ड अ हाऊस दॅट वी आर डुईंग. केसीस नाव विच विल बी रिफर्ड पयर आमी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगा कडेन मिटींग घेतिल्ली आसा. सो केसीस वेर लँड कम्स अंडर 16B दॅट पर्टिक्युलर वेर ऑर्चर्ड लँड इज कम त्या ऑर्चर्ड लँडा खातीर ज्यो फायली आतां आसा पेंडींग त्यो फायली विल बी रिफर्ड टू टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग फॉर देअर व्ह्यूज. पहिले तांच्या कडल्यान सर्वे नंबरा प्रमाणे आमीच जोनींग घेतले. जितले सेटलमेंट आसात केसीस लँड त्या सेटलमेंट लँडान आसा तितले तांच्यो केसी आमी क्लियर करतले. स्वताचें घर बांदिल्लें आसता पयलीं बांदलें स्वताच्याच जाग्यार, भाव आयलो भावान कुशीक घर बांदलें स्वताच्याच जाग्यार पूण तेन्ना परमिशन बी कांयच घेतिल्लें ना, पंचायत अंडर घेतिल्लें ना, कन्वर्जन केल्लें ना, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान प्लॅन पास केल्लो ना आनी ही एरिया इलिगल म्हणून जाता कित्याक ही हॅज टेकन नो परमिशन्स. दीस एक्ट अलाउज हिम टू कन्वर्ट गेट दीस प्लेस रेग्युलरायज्ड. करता आसतना जी तारीख आमी दवरिल्ली 28 फेब्रुवारी 2014 तीच मेंटेन करून तितले पर्यंत जी कोणाची घरां आशिल्लीं तितलीच एप्लिकेशनां घेतिल्लीं आसा. सेकंडली कायद्यानुसार एनवायरमेंटाक म्हणजे खाजन CRZ एग्रीकल्चरल लँडान जी आसा कुमुदादीन आसा गव्हर्मेंट लँड एन्क्रोचमेंट आसा ती कन्सिडर केल्ली ना. फक्त प्रायवेट लँडान कोणें घर बांदलां आनी ताजें घर इलिगल आसा means we had 4 types of things: 200 square meters of residential house if it had to be legalized, 100 square meters of commercial space if it has to be regularized, 250 square meters of residential cum commercial space if it has to be regularized, and 400 square meters of institutionalized land if that had to be regularized are in the ambit of this act. And त्याच खातीर आमी ज्यो आज घेतल्या are within the purview of this act as long as they meet the conditions of the act. 2017 आमी नॉर्थ गोवा 13,799 एप्लिकेशनां डिस्पोज केल्लीं आसा, 13,799. पार्टिशनाचे 2,473, कन्वर्जनाचे 543. तशेंच साऊथ गोवा म्युटेशन इज अराउंड 18,310 ऑफ डिस्पोजल केसीस. पार्टिशन डिस्पोज्ड अबाउट 5,480 आणि कन्वर्जन डिस्पोज्ड अबाउट 1,441. म्युटेशन आणि पार्टिशन चडशे आमचे रायट टू टायम बाउंड सर्वीस एक्टा अंडर आणि सिम्प्लिफिकेशन ऑफ प्रोसिजराच्या अंडर आयिल्ल्या खातीर आमकां खुबशे इश्यूज क्लियर जाल्या.